कारणां खातीर आमच्या सरकारान ही कर्नाटकाक केल्ली आहा हाजे हाजो निशेध करपा खातीर आनी म्हादय साल्वार करपा खातीर जो खंयचोय एक फ्रंट नवो जर उगडो जाता, स्थानीक जनता जर संघटीत जावन भायर सरता जाल्यार तांकां आदार करप, तांचे बरोबर रावप, तांचे सॉलिडेरिटीन तांकां सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी तें आमी आमच्या पक्षाचे वतीन केल्लें आहा. हाजे पयलीं ओपिनियन पोलाच्या दिसा सांखळे मिटींग जाली बिरडीन जाली. त्या मिटिंगेनूय एक अवेरनेस क्रिएट करपाक मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात ही मिटींग जाल्ली. त्या मिटिंगेनूय आमी एक फुडाकार घेतलो. आतां म्हाका दिसता लोकांनीच म्हादय साल्वार करची पडटली. राजकारण्याचेर आनी पॉलिटिकल पार्टीचेर तांकां कर्नाटकान इंट्रस्ट आहा ते म्हादयक न्याय दिवंक शकचे ना आनी आमची जीवनदायिनी आमी आमच्या हातांत सोडटले. हाजे खातीर म्हाका दिसता आमकां दिसता की ह्या अशें खंयच्याय इनिशिएटिव्हाक सॉलिडेरिटी दाखोवप हें आमचें कर्तव्य. तुम्ही म्हटलें खंयच्या पॉलिटिकल पार्टींक इंट्रस्ट कर्नाटकान म्हटलं तुमी आतां काँग्रेसी बरोबर आहा आनी काँग्रेसी बरोबर आहा ते इलेक्शनाक काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले. बेसीक अशें आहा की कर्नाटका व्हडली स्टेट, गोंय धाकटी स्टेट. ताका धाकटे स्टेटीचेर अन्याय जाता. कर्नाटकाचो बिग ब्रदर एटिट्यूड चलता. आज मेरेन इतिहासीक जर पळयलें जाल्यार म्हादयचेर अन्याय जाला कर्नाटकाचे कडच्यान. हो जर अन्याय आमी पयस करतले जाल्यार कर्नाटकान इंट्रस्ट आशिल्ले लोक गोंयाक न्याय दिवंक शकचे ना. सो गोंयची जनताच भायर सरची पडटली. वयर इलेक्शनाच्या खातीर बीजेपीचो सरकार, गोंयचो सरकार सामको आवट ऑफ द वे वचून गोंयचे सगळे मंत्री थंय कर्नाटकान कॅम्पेन करून गेले. देवानूच तांकां रिजल्ट असो दिलो. पूण ज्या उत्सुकतायेन ते गेले, ज्या फोर्सान ते गेल्ले तातूंत एक क्लियर दिसतालें की गोंयची जनतेचें ह्या सरकाराक पडूंक ना. गोंयची म्हादयची जीवनदायिनी जी आवयचे परस व्हडली म्हणपी सरकार, हो सरकार हे म्हादयक विकपाक केन्नाय तयार आशिल्लो. थंय मतां मेळपाक जाय. सो हें जर बीजेपीन केलां हें फाल्यां आनी दुसरोय पक्ष करूंक शकता. सो आमी हाजे खातीर चतूर रावपाची गरज आहा. गोंयची जनता चतूर रावपाची गरज आहा आनी संघटीत रावपाची गरज आहा. आनी संघटीत रावन ह्या सरकाराक म्हाका दिसता न्हिदिल्ल्या सरकाराक जागोवपाची गरज आहा. आनी हो जर न्याय मेळटलो जाल्यार हो खूब लेवलाचेर हो लढो चलोवचो पडटलो. फक्त हेंच करून न्ही, थंय प्रवाह म्हणटा तो आतां बीजेपीच्या सरकाराच्या हातान आहा. तो प्रवाहाचेर आमचें स्टँड खंय पावला. सुप्रीम कोर्टान आमी स्टे मागूंक जाय. स्टे कित्याक कोण मागना वचून जाल्यार. सो खूब इश्यूज आहा जे हांवें एसेंब्लीन काडिल्ले आहा. ते इश्यूज म्हाका परते रिपीट करपाचे ना. पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, हांव हांगा